फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलात सिवेजीचो चेंबर भरून व्हावंक लागला। येता वता ते पेशंट आनी पेशंटाक मेळपाक येवपी लोकांनी ह्या घाणींतल्यान वाट काडपाची। ह्या घाणीन हॉस्पिटलात आयिल्लो दुयेंत पडत म्हूण भंय। परिस्थिती हाताभायर वच्चे पयलीं हेल्थ खात्यान एक्शन घेवची म्हूण लोक मागतात। आज सकाळी हांव मोटरसायकल पायलट घेवन वयर आयलो। सकल देंवताच कसलो वास आयलो, सारको वास आयलो म्हूण हांव पळोवपाक गेल्यार एक ओपन ड्रेन आशिल्लें, उदक सकल देंवतालें। हॉस्पिटला मुखार वास येवप सारकी न्ही, कोणें ऑथॉरिटीजान पळोवपाचें आनी तो ड्रेन व्हांवता तो बंद करून घेवपाचो, नाल्यार अननेसेसरी डेंग्यू, मलेरिया आनी 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 आरोग्य प्रॉब्लेम येतली। So what do you suggest? म्युनिसिपॅलिटीन हॉस्पिटल ऑथॉरिटीजान हें सारकें बंद करपाचें आनी एवरी वीक वो एवरी डे तें पळोवपाचें कितें उदक पडटा, उदक उरता तें साफ करून घेवपाचें। पूण आज 5-6 वर्सां जावन गेली की आज आमी पळयता की आज हें हॉस्पिटल आसा तें मरणासन आसा की ताजेर आज आमच्या आमदारान तशेंच सरकारान लक्ष घालचें आनी एक बरी सेवा दिवची, जेणे करून आमकां फोंड्याकारांक पणजे वचचें पडपाना। आज आमी पळयता की ही जी वेवस्था आज हे हॉस्पिटल बांदून आज हे गटाराची सगळें उदक म्हणजे घाणीचें उदक हे आज अशें भायर वता आनी तितूंतल्यान लोक हे पांय दवरून ते सगळी घाण भितर घेवन वता। म्हणजे एक येदे व्हडलो कोट्यांनी खर्च करून बांदलेलो ही वास्तू आज तिजी कितें वेवस्था जाल्ली आसा ही सरकारान पळोवची। घेऊया एक ब्रेक।